नमस्कार. पुन्हा एकदा स्वागत तुमचे प्रुडंटाच्या झेडपी टॉक्स ह्या कार्यावळीन. आणि आज आम्ही पावल्यात अंजुणा ह्या जागा वाठारान कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि आमच्या बरोबर आसात BJPचे कॅन्डिडेट नारायण मांद्रेकर, जांचो प्रचार मोठ्या जोरान चल्ला. सर नमस्कार. नमस्कार. स्वागत तुमचे. थँक्यू. सर प्रचार म्हाका स्थानीक थोडे दीस उरले आतां. तुजो प्रचार तुमचो कसो चल्ला सध्या? आमचो प्रचार सगळ्यांक बरो चल्ला. प्रचार घराघरान जेन्ना आमी वयता न्हू तेन्ना लोकांचो जो विश्वास आहा भारतीय जनता पार्टीचेर तो अखंड कायम विश्वास आहा. तांकां खबर आसा की डेवलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चरच न्हू घरांचे पासून जे तेंचे स्वताचे डेवलपमेंट आहा. मुख्यमंत्र्यान तुमकां खबर आसा एक म्हजें घर ही योजना हाडलेली आसा. सारके सकयले स्तरा वयले गरिबांच्या गरीब लोकांक मिडल क्लास त्या लोकांक वचून की तेंचें घर जें आसा तें कायदेशीर जावचें म्हणून स्वताचे जाग्यान वचून तर तूं रावले आदल्या टायपार आनी तेंची सनद ना. आयज ते लोन काडूंक वचात कित्याक लागून तेंचे ते लिगल जायना. सनद मेळ्ळी की लिगल जाता. म्हणून भाडकाराच्या घरान आसूं, कोमत्याच्या आसूं, सरकारच्या जमनी आसूं किंवा स्वताच्या जमनीर आसूं ही सगळीं घरां लिगलायज करपाचे आयज हिस्टॉरीक निर्णय, सारको ऐतिहासीक निर्णय आमच्या मुख्यमंत्र्यान जो घेतलेलो आसा तो गोंय आमचें स्वतंत्र जाल्या नंतर म्हाका दिसता सगळ्यांक बरो निर्णय जो घेतलेलो आसा मुख्यमंत्र्यान तो हो निर्णय आसा. आतां थोड्यांची अफवा चलता, जे ऑपोजिशन आहा तेंची अफवा चलता की हें जावचें ना, कोण कोर्टाक वयतले ते वयतले. तशें कांयच जावचें ना. आमकां ठाम विश्वास आहा मुख्यमंत्र्याचेर आनी तेच्या कॅबिनेटाचेर आनी सगळ्यांचेर की ते म्हजें घर हे लोकांचे कायदेशीर करूनच फुडें सरतले. आमच्या ऑपोजिशन आहा तेंच्या पोटान कित्याक दुखता? लोकांचें जर बरें जाता जाल्यार जावं न्ही म्हणटा हांव. थंय तुमी आडकाळी हाडून येवं नाकात. आनी भारतीय जनता पार्टी अशी पार्टी आसा आनी सरकार असो आसा की इलेक्शन येयलें म्हणटकूच आमी घराघरांनी किंवा ग्रावंडार आसना. सदैव 365 कसलो ना कसलो कार्यक्रम, कसलो ना तेंचे दुख्ख कितें आसा ते सगळे घेवन तेंच्या घरा पर्यंत पावणारी पार्टी म्हणजे भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी शिवाय पर्याय ना. सर आता तुम्ही जेन्ना हे मुद्दे घेतात म्हणजे डेव्हलपमेंट म्हणटा तुम्ही किंवा बाकीची जी कामां जी म्हणटा हो जो ऐतिहासीक निर्णय म्हणलो तुम्ही, तशें हे जालें तुमच्या डिसिजनान म्हणजे तुम्ही सांगता की हें जालां म्हणून. तर जेन्ना तुम्ही आता वाठारान भोंवतात तुमच्या अंजुणाच्या तेन्ना इश्यूज किंवा तांचे मुद्दे अशें कितें आयकूंक येता काय कितें? येता. थोड्याशे जाग्यार उदकाचो प्रॉब्लम आसा. अरावंड 50-60% उदकाचो प्रॉब्लम चड आसलो पयलीं पळय तो आमच्या हॉनरेबल MLAन सॉल्व केल्लो आसा. एक 2-3 म्हयन्यांनी बाकीचो जो प्रॉब्लम आसा तोय उदकाचो आसा, एक 2-3 गांवांनी आसा तो कायमचो सॉल्व जातलो. तेच्या नंतर आनी रस्ते बीन पळय आसा न्हू, लायटीचे केबल्स आसूं आनी कितें आसूं, उदकाचो कितें आसूं ते डिगींग करून परत परत घालता ते ऑलमोस्ट आतां 1-2 म्हयन्यान सोंपयतले. रस्ते तुमी आतां पळयल्यार चालू आसा सगळी कडेन. ऑलमोस्ट 70% रस्त्याचें काम सोंपलेलें आसा. पावस आसल्या कारणान आमचो जो दामार घालपाचो प्लांट आसता तो डिसेंबरान सुरू जाता, तेच्या पयलीं करूंक शकना. म्हणटकूच जून म्हयन्यान पावस इतलो भरपूर पडला म्हणून प्लांट स्टार्ट जायना. प्लांट स्टार्ट जाल्यार आतां सगळे रस्ते करपाक, रस्ते वायडनींग जाल्ले आसा, बरें वायडनींग जाल्ले आसा. आनी लोकांची आमकां साथ जावो वायडनींग करपाक आनी लोकांकूय रस्ते वायडनींग जाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोड वायडनींग आनी सगळें काम पूर्ण शिवोलेन बरें चल्लेलें आसा. थोडे जे विरोधक आहात हे सारकें ना ते सारकें ना, रस्तो करपाक तेका टायम आसता आनी जे खड्डे कितें कितें आहा म्हणटा ते चालूच आसतले हे करपाचे. पूण आतां जे रस्ते तुमी वाटेक येताना पासून पळयल्यात बऱ्या पैकी रस्ते जाल्ले आसा आनी हेचे फुडले रस्ते जातले. मेन रोड पयलीं जातले आनी 2 म्हयन्यां नंतर जे भितरले रस्ते आहा ते पासून सगळे पूर्ण जातले. जेन्ना आमी झेडपी इलेक्शन म्हणटा न्ही, झेडपी इलेक्शन म्हणलें की चडशे ते मुद्दे जे आसता जे ग्रासरूट लेवलाचे मुद्दे येता. म्हणजे अशें म्हणू शकता की तुमी डायरेक्ट कनेक्ट तुमचो लोकांक मेरेन आसता. सो एज झेडपी मेंबर तुमच्या खाला जी आसतली ती पंचायत आनी तुमच्या वयर आसतले ते MLA असो जो तुमी मध्यस्थी जी आहा ती तुमचो भाग आसतलो मध्यस्थी करपाचो. सो हो भाग तुमी कसो म्हणजे आतां फाल्यां तुमी जिखून आयले की तुमचो कितें प्लॅन ऑफ एक्शन आसा? प्लॅन ऑफ एक्शन म्हणजे झेडपीक आमी कालूच CM आमचो दौरो करतालो हांगर. CMाक आमी रिक्वेस्ट केला जो 30 lakhs पर एनम म्हणजे पर इयर आमकां जो फंड दिता आनी 1.5 कोटी सुमार 5 वर्सांक तो इनसफिशंट आहा. लोकां पर्यंत आमी सगळ्यांची कामां करूंक शकना भितर.
जो आमकां फाटल्या फावटी दिल्लो फंड तो पूर्ण आमी कवर केला. म्हाजी जी मिसेस आसली झेडपी तेणी बऱ्या पैकी काम केलां, पूण तरी खंय तरी आमकां दिसता तो फंड पावना. झेडपीक फंड आनीक दिवचो म्हण आमी मुख्यमंत्र्या कडेन कालूय रिक्वेस्ट केला की तो फंड वाडोवचो. तो वाडयल्या नंतर लोकांच्यो ज्यो निड्स आहा त्यो आमी पूर्ण करतले. फाटले फावटी ते खोशी आहा थोड्यां कडेन पावोंक ना. आमी 25 वॉर्डाचेर आमी 16-17 वॉर्डांचेर पावल्ले आसा कामां करीत करीत. म्हणजे स्कुलाचे ब्युटिफिकेशन म्हूण, देवळांचे सायडीक ब्युटिफिकेशन, चर्चींचे कॉपेलांचे ब्युटिफिकेशन, जावं खंय गटर्स आसता वाळ घालपाचे तांकां थोड्यांक चेर्स दिवपाचे, बेसीक निड्स जे आसता ते आमी पूर्णपणे कंप्लीट केल्ले आहा तेंचे. तरी आमकांच दिसता ते पावना. थोड्यांक खबर ना, थोडेच कोण झेडपीक बी बसल्या तांकां एक्सपिरियन्स ना जिल्हा पंचायतचो. मिसेस आसली फाटल्या फावटी पूण आमकां एक्सपिरियन्स आहा. थोड्यांक दिसता ते सगळेंच काम ते MLA जाले कशे, तांकां सगळेंच काम करूंक शकतले कशे, तांकां आयडिया ना. जे नवीन कोण बसल्या, जे केन्नाच झेडपीक बसोंक ना, तांकां दिसता ते सगळें काम करूंक शकता खंय. जे MLA काम करूंक शकता ते झेडपी करूंक शकना. म्हणजे तेंच्या तेक्याचेर तुमी कामां करूंक शकता. पंचायतांचो हेल्प घेवन, मागीर MLAचो हेल्प घेवन, मुख्यमंत्र्याचो हेल्प घेवन तुमी खुबशीं कामां जे लोकांचे बेसीक प्रश्न आसतले ते आमी प्रश्न सोडपाचे सगळे प्रयत्न करता. आनी आमी लोकां मदीं आसा सदैव. लोकांचो प्रश्न झेडपीच्या कामा पुरतीच आमी ना. झेडपीचो फंड जरी इनसफिशंट येयलो तरी सुद्दां आमी त्या झेडपीच्या फंडा पुरतीच मर्यादीत ना. आमचे सोशल वर्क MLA कडसून कामां करून घेवपाचे, मुख्यमंत्र्या कडेन कामां, गरिबांचे जे प्रश्न आहा ते सोडोवपाचो आमी सदैव तत्पर आनी सदैव प्रयत्न करतले आमी. तुम्हीच म्हणले की आनी हेर कॅन्डिडेट्स आहात इंडिपेंडंट आसतले किंवा बाकीचे आसतले, जर आयज जर तुमी स्वताक प्रमोट करतले जाल्यार लोकांनी तुमकांच मतां कित्याक दिवपाची, की तुमकांच जिखोवन कित्याक हाडपाचें अशें तुमकां दिसता? आमकांच जिखून हाडपाचें म्हणजे सरकार सद्या भारतीय जनता पार्टीचे देशानूय आहा, गोंयानूय आहा आनी तेंच्यांनी काम पळयल्लें आसा. सगळी कडेन पूर्ण देशभर आयज जर खंयची पार्टी वयर काडटा, भारताचो नंबर जर आयज रिकॉर्डाक लागलेलो आसा, 4थ्या नंबराचेर भारत आमच्या वर्ल्डाक 5 नंबराचेर, जसो खंय आमचो 15 नंबराचेर बीन आसलो. नरेंद्र मोदीजी येयल्या नंतर जो स्तर भारताचो जो वयर गेल्लो आसा तो भरपूर वयर. आयज देशाक जो मान आसा पूर्ण वर्ल्डाचेर तो खूब वयल्या स्तराचो आसा. पयलीं भारत म्हटलो की ते सकयल्या लेवलाचेर तेंचे कडेन कांय जाणां अशें. आयज भारत सगळ्या डिपार्टमेंटान टॉप लेवलार आसा आनी तेंचें स्वप्न आसा 2047 की भारत 1 नंबराच्या हेचेर वयतलो आनी तो अवश्य 1 नंबराचेर पावतलो. आनी ते पावपाक आमी जे पंचायत आसूं, जिल्हा पंचायत आसूं, MLAs आसूं, आमच्या प्रधानमंत्रीक हातभार लायतले भारताक नंबर 1 करपाक. भारतीय जनता पार्टीचा नारायण मांजरेकरांचा. देशभर तश्यो गोंयान सुद्दां अनेक योजना सरकारान सामान्य मनशा खातीर हाडलेल्यो आसा, जश्यो गृह आधार, लाडली लक्ष्मी, सिनियर सिटीजन DSS हें आसा, किंवा कसले मेडिकल कार्ड आसा. अश्यो खूब योजना आसा. फ्री वॉटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी अनेक आसा. तश्योच आमी आमच्या पंचायत वाठारान आमी ZP लास्ट टायम तेची मिसेस आसली निहारिका मांद्रेकर, तेन्ना तिच्या बरोबर आमी सुद्दां पंचायतीन आमी अनेक कामां घेतलेलीं आसा. आतां आमदार म्हणपाची दिलायला लोबो जाल्यार तिचें काम खूब बरें चल्लेलें आसा. हांगासर अनेक डेव्हलपमेंटल वर्क म्हटल्यार इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्रावंड केबल, तसोच वॉटर पायपलायन, तशेंच रोड, हे सगळें काम चालू जाल्लें आसा. थोड्याच दिसांनी ही रोडाची कामां सगळी हॉट मिक्स आसा ते आख्ख्या विलेजीन ही सगळी पूर्ण जातली. तेन्ना हांव मागतां हो उमेदवार नारायण हो निवडून येतलोच 100%. पूण तरी हांव लोकांक जर घरा बसनासतना किंवा खंय पिकनीक पार्ट्यो करिनासतना त्या दिसा 20 तारखेर तेंच्यांनी येवन कमळाचेर शिक्को मारून व्हड मार्जिनान नारायण मांद्रेकराक निवडून हाडचो. जेन्ना मनोहर पर्रीकर भाई आसलो तेन्ना पर्यंत ते आयज पर्यंत आमी कार्यकर्ते आसा, सक्रीय कार्यकर्ते आसा. आनी आयज आमचो नारायण बाबा हांगर उबो रावल्लो आसा. हांव सगळ्यांक विनंती करता, हो असो मनीस आहा
जेणी तो म्हाजो हो म्हाजो तो तेजो अशें पळयनासतना सगळ्यांची कामां हातीन घेवन सगळी पूर्णत्वास येयल्ली आनी जो ताका कोटा येता त्या कोटाचो पूर्णपणे तेणी बरो उपयोग करून सगळ्यांची कामां केल्लीं आसा. तेन्ना हांव सगळ्या लोकां कडेन विनंती करता की हो आमचो असो डायनॅमीक असो कॅन्डिडेट आसा, झडपी कॅन्डिडेट आसा, ताका तुमी बहुसंख्येन मत मारून ताका चड मार्जिनान तुमी ताका निवडून हाडचो. इतलीच मागणी हांव करूंक शकता. प्रश्न खूप असतात बारीक बारीक. हे प्रश्न जर सॉल्व करतले न्हू ते फक्त भारतीय जनता पार्टीच सॉल्व करूंक शकता. काँग्रेस, आप, मागीर RJP करूंक शकना. आमचो एक प्रश्न हांगलो एक आमी केन्ना केन्ना वयता ते आमचे टॅक्सीवाले भाव आहा तेंच्यांनी म्हाका सांगलेले आसा आमी तुमच्या बरोबर आसा. आमचो एक थोडोसो प्रश्न आसा तो आमी CMा कडेन पावयल्लो आसा आनी तो तुमी मातसो सॉल्व करून घेया आनी तो प्रश्न सॉल्व जातलो. काल मुख्यमंत्री येयल्लो, हांव आनी MLA आनी बाकीचे आमचे सरपंच आनी पंच बसलेले तेचे कडेन, तेंचे कडेन उलोवणूय केल्या. तेणी आमकां सांगलेलें आसा तो इन प्रोसेस आहा. जेन्ना म्हाजी मिसेस लास्ट टायम निवडून येयल्ली ह्या टॅक्सीवाल्या भावांक सगळ्यांक घेवन हांव मुख्यमंत्र्या कडेन तेन्ना बसलोलो आनी तो प्रश्न चालू आसलो आनी तो जातलो. दोगांयचे जेन्ना हे जातले तेन्ना प्रश्न तो सॉल्व जातलो, 100% जातलो. आनी आमकां जावो जाल्लो तो आमी करून घेतले. ऑपरेशन करूंक शकना. ऑपरेशन फक्त बॉब मारतले, अफवा पसरतले, ते करूंक शकना तो प्रश्न. मुख्यमंत्री करूंक शकता आनी तो करतलो. आमकां आश्वासन दिल्लें आहा तेणी तो प्रश्न सॉल्व करतलो म्हणून. तशें तुमी म्हणलें न्ही आतां हो ट्युरिजम बेल्ट, ऑलमोस्ट ट्युरिजम बेल्ट, आनी जेन्ना स्टेक होल्डर्स म्हणटा तेन्ना तशें म्हणलें टॅक्सीवाले म्हणलें जाल्यार एल्स दॅन दीज पॉयंट्स म्हाका दिसता आनी मेजर स्टेक होल्डर्स आहा ते यूथ किंवा बायलां. सो ह्या ज्या सॅक्टरा खातीर तुमचे कितें प्लॅन्स आसा? युथांक म्हणजे पळय सगळ्यांक नोकऱ्यो दिवंक शकना, पूर्ण संवसारांत तोच हे आहा. पूण जितल्या लोकांक दिवंक शकता आतां स्टाफ मॅनेजमेंट केल्ले आतां कोणाचो फावरूय लागना जॉबांक. जो आपल्या लेवलार पर्संटेज सुबेज घेवन येतलो तो डायरेक्ट हे जातलो. ते जॉब जालेत. बाकी हॉटेल इंडस्ट्रीन खंय जॉब आहा, बाकीच्यो इंडस्ट्रीज आसतल्यो तितून कितें जॉब आहा थंय वचून तेंच्यांनी हांव अपील करता युथांक की तेंच्यांनी सगळे कडेन गव्हर्मेंटात कडेन सगळ्यात गव्हर्मेंटाचे जॉब जावचे ना. बाकीच्या ट्युरिजम डिपार्टमेंटान वयचे आनी खंय खंय वयचे, ट्युरिस्ट इंडस्ट्री आसतली, बाकीच्यो इंडस्ट्री आसतल्यो, त्या सगळ्यां कडेन तेंच्यांनी एप्लाय करचें आनी आमचो सरकार आनी आमी प्रयत्नशील आसतले तांकां जाता तितले नोकऱ्यांचे हे करपाक. नोकऱ्यो ह्यो 100% जावं. आतां 100 जॉब आसता जाल्यार ताका 5-5 हजार 10-10 हजार एप्लिकेशन्स येता. तर तुमीच विचार करून घ्या 100 जॉबाक तुमी 10 हजार लोकांक सॅटिस्फाय करूंक शकना. आनी महिलांक पासून खूब हे केल्ले आसा. कितल्योच सवलती आमच्या CMान दिल्ल्यो आसा. सेल्फ हेल्प ग्रूप आसतले आनी कितें आसतलें तांकां भरपूर सवलती तांकां दिल्ल्यो आसा. तेंच्या पर्यंत आमची जी भारतीय जनता पार्टीची महिला आसा आनी आमची हांगल्ली MLA जी आसा ती स्वता महिला आहा. स्वता महिला आसून ती अग्रेसर आसा. सगळ्या महिलांच्या ग्रुपाक घेवन, नॉट बिकॉज ऑफ द इलेक्शन, बाकीच्या टायमार वचून ती स्वता बसता तांकां घेवन, तेंचे प्रश्न विचारता. इलेक्शना पुरतेच न्हू, महिलांक घेवन बसता, महिलांचे प्रश्न विचारता, महिलांचे कितें डिफिकल्टी आहा ती स्वता विचारता. आमी तितून सहभागी जाता आनी तो महिलांचो कितें प्रश्न आहा तो आनी युथांचो कितें प्रश्न आहा तो सॉल्व करपाक आमी सदैव तत्पर आसतले. सर तुमकां तुमच्या ह्या कॅम्पेनाक खूब खूब शुभेच्छा. तुमी म्हाका दिसता खूब बिजी आसतले तरी तुमी म्हाका तुमचो वेळ दिलो तेच्या खातीर सगळ्यांचे देव बरें करूं. आमी भोंवपाक कमीत ते 50-100 लोक आसता हरशी. आतां कितें टायम चड ना. 3-4 कडेन आतां MLA आहा, दुसरे एक्स मिनिस्टर आहा जावं आनी कोण आसा ते बाकीच्या आतां वेल्ला काणका म्हूण आसागांव म्हूण थंय कोपरा बैठकी चालू आसा आनी प्रचाराक आमी वचून जॉयन जातले तांकां. कोपरा बैठकी तेंच्यो चालू आसा सगळ्यांचे. आनीक टायम उरूंक ना, व्हेरी शॉर्ट टायम आहा ताका लागून. सर तुमकां तुमच्या ह्या प्रचारा खातीर चडांत चड गूड विशीस. कॅरी ऑन सर. थँक्यू सो मच. तुम्ही वेळ दिल्या बद्दल देव बरें करूं. थँक्यू.